गोयातल्या महत्वाच्या बोरी पुलाचे दुरुस्तीचे काम निमाणे सुरू जाला। ह्या कामा खातीर 11 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर मेरेन टप्प्याटप्प्यान ह्या पुलाचेर येरादारी बंद करपाचो निर्णय प्रशासनान घेतला। नागरिकांची गैरसोय जावची न्हय म्हणून अधिकाऱ्यांनी दुरुस्ती कामाची वेळ आणि टप्पे थारायल्यात। दुरुस्तीचे काम बेगीन पुराय जावचे हे खातीर ह्या तारखेर पुलाचेर येरादारी पुरायपणान बंद करतले। 11 आणि 12 ऑक्टोबराक रातच्या 8 ते सकाळी 8 मेरेन, 18 आणि 19 ऑक्टोबराक रातच्या 10 ते सकाळी 6 मेरेन, 25 आणि 26 ऑक्टोबराक रातच्या 8 ते सकाळी 8 मेरेन, 1 आणि 2 नोव्हेंबराक रातच्या 10 ते सकाळी 6 मेरेन। पुराय दुरुस्ती काळात जड वाहनांक पुलाचेर येरादारी करपाक परवानगी ना। गरजेच्या येरादारी खातीर मर्यादित प्रवेश दवरून दुरुस्तीचे काम सुरळीत पुराय जावप हो ह्या टप्प्याटप्प्यान काम करपाचो हेतू आसा। गाडयेकारांक जावपी त्रास उणो करपा खातीर पर्यायी मार्ग वापरचो आनी येरादारी पुलिसांनी दिल्ल्या सुचोवण्यांक पाळो दिवचो असो उलो प्रशासनान केला।